पळय एक म्हणल्यार आज जी बिझनेस एडवायझरी कमिटीची मिटींग जाल्या हे बिझनेस एडवायझरी कमिटीचे आमी पयलीं आक्षेप घेतला की 5 दिसाची सेशन म्हणून डिक्लेअर करून मागीर लास्ट 4 दिसांचेर जालें कित्याक रामनम मदीं आयली सो रामनम सगळे देशभर रामनम इज डिक्लेअर्ड एज अ पब्लीक हॉलिडे गोंयान ती पब्लीक हॉलिडे म्हणून डिक्लेअर करना आनी सेशन जें ताजे खातीर चुकयता तो एक्स्ट्रा दिसूय करून दिना आतां हांगा पॉयंट आवट जालें आमचे बिझनेस एडवायझरी कमिटीन की जनरल डिस्कशन ऑन बजेट जर घेतलो जाल्यार मिनिमम आफ्टर बजेट 3 दीस जाय पडटा जे 3 दीस मेळना म्हणटकच जनरल डिस्कशन ऑन बजेट हे वर्सा ह्या सेशनाक जावचें ना सो आतां आमी एक ताजे कडेन डिमांड केलो की फुडलें सेशन 4 आठवड्याचें आसतलें म्हणून सभापतीन एक प्रेस इंटरव्यूआन सांगिल्लें आहा ते पयलीं मिनीट करून आमकां कन्फर्मेशन दिया की फुडलें सेशन 20 दिसांचें आसतलें 28 दिसांचें मुखेलमंत्र्यान तें 20 दीस केलें बेजिकली मुखेलमंत्र्याक सेशन घेवपाचेंच ना हें हातून सिद्ध जाता दुसरें म्हणल्यार आमी एक डिमांड केला हांवें डिमांड केला की अनस्टार्ड क्वेश्चन जे आहा आतां सेशनां तुमी धाकटी करतात इन्फॉर्मेशन आमकां कशें मेळपाचें इन्फॉर्मेशन आमकां ओन्ली मेळूंक शकता अनस्टार्ड क्वेश्चनांचेर सो अनस्टार्ड क्वेश्चन जे 15 केल्यार ते परते 25 करचे हो म्हजो डिमांड आहा दुसरें म्हणल्यार हांवें एक बील घाल्लें की 80% लोकल्सांक जॉब मेळूंक जाय प्रायवेट सॅक्टर हें बील गेलां लेजिस्लेचर डिपार्टमेंटा कडच्यान लॉ डिपार्टमेंटा कडेन आनी लॉ डिपार्टमेंटा कडेन तें न्हिदलां कळ्ळें तुका न्ही सो आमी म्हणटात की एक लेजिस्लेचर डिपार्टमेंटानूच वेटींग हेचें करचें आनी एक तांची ड्राफ्टींग कमिटी म्हणून ड्राफ्टींग सेल म्हूण करची आनी ताजेर ही बिलां थंयच नव्या आमदारांक बी आदार करचो तिसरें म्हणल्यार सब क्वेश्चन जे आहात ईच स्टार्ट क्वेश्चनाचे ते 5 दवरूंक मेळटा म्हणून केल्ले पयलीं आसताले 8 मेरेन दवरूं येताले सो आमी परते मागला की रूल कमिटी मेळची आनी 8 ते करचे म्हणून आनी एक अशें आहा की सीडीन आन्सरां दितात वेन दीस कूड बी एक्चुली अपलोडेड एंड एवरीथींग शूड बी अवेलेबल ऑनलायन नॉट ओन्ली टू द MLAs बट ऑल्सो टू द पब्लीक एंड इट शूड बी डन 48 hours इन एडवान्स सो आतां अशें दर्या हें करून सर्वर कॅपेसिटी तांची भरता जाल्यार स्टोरेज कॅपेसिटी तांणी वाडोवची आनी इन एनी केस लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट 4 इंजिनियर वापरता 4 इंजिनियर कितें काम करतात सो दीस इज वॉट वी हॅव पॉयंटेड आउट ऑल इन ऑल इट लुक्स दॅट गव्हर्मेंट इज रनिंग अवे फ्रॉम एनी सेशन दे आर नॉट कीन टू हॅव एनी सेशन एंड इवन द सेशन वीच दे आर गोइंग टू हॅव दे आर ट्राय टू मेक इट इंटू अ शेल but our job is to point out the faults of the government and try to fight for the people by being the voice of the people. So, हे करपा खातीर हे issues हांवें raise केले. Okay.